म्हज्या प्रितीच्या भावां भयणीनो, बागेवन जुझेवाज आमच्या गोंय दामान दिओसेसीच्या आस्कारेचे परबेची 9 दिसांची तयारी चालू आसा. आयज नोव्हेनाच्या 4थ्या दिसाक आमी पावल्या आनी खरें म्हणल्यार हे दीस रोखडेच वेतले. देखून आमची तयारी तशीच सडसडीत बरी आनी उर्बेभूत जावं दी. वेळ काडिनासतना बरो फायदो काडूंक ह्या दिसांचो आमी वावरुया. 10 जानेराची मंगळार. आयज विशय आमच्या दोळ्या मुखार दवरला तो आमचे कुटुंबीक जिवीत नवसरून जेजूचो पाटलाव करुया. हो दीस भेटयला आमचे दिओसेसीच्या विधवा विडोज, अनाथां, ऑफन्स, वडां, सिनियर्स, दुसऱ्या प्रांताच्या लोकांच्या, मायग्रंट्स आनी संस्कृतीकारण इनकाल्चरेशन करच्या वावरा खातीर. तशेंच कांय दिसा आमी वारांत पासून मागता. आयज सियोली वारांत द डिनरी ऑफ सियोली, मागीर उपरांत 9:15च्या मिसाक ती येतली आपली रोमारी घेवन, आनी मागीर दुसरो वारांत पणजे द डिनरी ऑफ पॅन्जिम. आयज सांजे 4 वाजता मिसार आपली रोमारिया घेवन ती येतली. आमी तुमकां सदांच सांगत आयल्यांत तुमचे म्हायतीक लागून, जस्ट फॉर युअर इन्फॉर्मेशन, सियोली वारादा खाल येतात त्यो फिरगोजोयो, अंजुना, आसगांव, बादें, कामुर्ली बार्देस, ओशेल, सियोली, त्रोपा आनी वागातोर. आनी पणजे वारादा खाल येतात त्यो फिरगोजोयो, बांबोली, शुरांव ग्रासा, शुरांव सान बार्तोलोमेव, कारांजाले, मेर्सेश, पणजे, रिबांदार, सांताक्रूज, सांतनेज आनी तालिगांव. ह्या पयल्याच मिसाची आतां आमी तयारी करता. आमी देवाची भुरगीं, देवाची विधी सरशीं एकठांय जालें जाता. ह्या नोव्हेनाच्या मिसार मुखेल आनी प्रवचन करपी याज्ञीक आमचो पाद्री एंथनी वाज, भाग्यवंत आंद्रे वास्को इगर्जेचो पादविगार, आनी ताचे बरोबर ह्या बलिदानांत वांटो घेतिल्ले आमचे पाद्री पयलो पाद्री जॉर्ज फेर्नांदीस, दिओसेजान लौकिकाच्या वावरा केंद्राचो संचालक, आनी दुसरो याज्ञीक आमचो भाव ह्या दिसांनी येत तो आसा पाद्री फ्रांसीस डायस, आदाराचे ओ आजुदा सायबिणीचे रिबांदार इगर्जेचो पादविगार. तुमच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान भावां भयणीनो, ह्या आमच्या पाद्री भावांक मोगाचो आनी उनवनीत येवकार आमी दिता. तशेंच तुमकांय सगल्यांक भावां भयणीनो, हे मिसाचे भेटेक तुमी एकठांय जाल्ले हांव खुशाल जावन पळयता. तुमकांय माये मोगाचो येवकार म्हजो. आनी देवा लागीं मागता, सदांच मागता, दर भेटेक मागता की हे भेटे वरवीं भोव करून देवाची उपट जायतीं बेसांवां आमचेर वचचीं. जी आमी देवा कडेन मागिना ती पर्यान आमी नकळो मागूंक ते पासून देवान आमचे भाग्यवंत जुझेवाजाचे मजतीन दिवचें म्हूण मागता. आनी हें बरेंपण आमकां मेळटलें जाल्यार एकामेकाच्या मागण्यांत, एकामेकाच्या मागण्याच्या पांगांत आमी रावुया. आनी आमच्याय वद्दान जें कितें आमी करूंक जाय म्हणजे सगळे ल्हानविकायेन, भोक्तीन, ओतम्याचे उर्बेन आमचे लागीं जबाब मागतात तेन्ना व्हडल्यान मिसाचे जबाब दिवंक, गायनां गावंक व्हडल्या ताळ्यान दोनूय बोर्डांचेर उतरां आमकां दितात. म्हणटच बरे भाशेन भोक्तीपणान ही भेट जाता तितली आमी करूंक वावरुया.
भाव भयणीनो, सांजे वाजाचे परबेची तयारी चालू आसा. आयज नोवेनाचो चवथो दीस. ही तयारी आमकां सगल्यांक ओत्मीक फायद्याची जावंक जाय. आमचें कुटुंबीक जिवीत नव सरूंक आमचो विशय आमकां उलो कोत्ता. हें करूंक कसले उपाय आमी घेवं येता? हें नियाळून सगळीं आमी उबी रावया आनी मिसाक सुरवातेक दिवंक गीत गावया. तुजें कुटुंब एकठांय जाता. आमची मोदीची सुख दाटाय होमू गोडकून दिन वाचताको आपलें जिवीत तुका भेटू तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावात विश्वास मोगू चालता तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावात विश्वास मोगू जाता सगळ्या मनशांक काळजांत दवरून तांची भक्ती आपली करून जेजू वरवीं तुका बसून जेजू वरवीं जिवीत सोडून तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावात विश्वास मोगू चालता तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावात विश्वास मोगू जाता. आयच्या दिसा आर्गांच्या मनान आनी बरे भलायके पासत ते मीस भेटयता जॉन आनी आवरोरा डायस सांकवाडेची तांचे पासत ह्या मिसांत आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाच्या बाबा म्हणिलो आयज आमी नोवेनांत वांटो घेता आनी जशें सुरवातेक फादरान सांगलां फामिली आमचे घोराबे नोसुर्णेचे जावंक आयज आमकां उलो मारता आनी एक घोराबो नोसुर्णेचोच जावंक जाय. नोसुर्णी तर एका घराब्यांत हाडली सगळें बरेंपण जावं घरांत घोराब्यांत शेजाऱ्याक समुदायीक आनी सगळ्याक पसरायता आनी हे भाशेन शेजारीच न्हू घरचींच न्हू पूण आख्खी पवित्र सभा बरे भाशेन घडोवन हाडटा. आनी ते पासत बागेवन झुजे वाज ताच्याय घराब्यांत सदांच ती बरे भाशेन जियेलीं बरी देख शिस्त तांच्या जिवितांत आसलेली आनी ते पासत झुजे वाज आयज आमकां सांतुलो कसो मेळ्ळा. आनी ते पासत ह्या मिसांत आमी वांटो घेता आसतना आमचे घोराबे नवसुर्णेचे रस्त्यार आसूंक ह्या मिसांत त्याच बागेवन झुजे वाजाक फुडें घालून सायबीण मजतीन आमी मागुया. आनी आमची मिसाची बेट फोडातीक करूंक आमी जायतीं पातकां आदारल्यान त्या पातकांचो उगडास करून माफी मागुया. आनी माफी मागून म्हणुया हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीलो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत बागेवन सदांच सांकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीलो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं.
प्रार्थूया. देवा, तुझ्या याज्ञिकाने आमच्या गोंयच्या आस्काऱ्या सांज वाजाचे देखीन आनी मुणयारपणा वरवीं तुवें तुजे पवित्र सभेक काजेच्या शिमा पर्यंत पोट जोडायली. तुज्या चाकरान तुझे देवी कुतर परगटलोले आनी सर्गींच्या संस्कारांनी पोसलोले. तुझे पोरजेचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल. ताचे मजतीन आमचो भावार्थ अदीक आनी अदीक वाडय आनी शुभ वर्तमानाची विस्वाशी साक्षीदार आमकां कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जियेत आनी राजवत चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परा देवान रचलोल्या सगळ्या जनावरां मदें सोरोप चड शिडूक आसलो. तांणी बायलेक म्हणलें, बागेंतल्या सगळ्या झाडांची फळां कांय नाकात म्हूण देवान तुमकां सांगलां तें खरें? बायलेन सोरपाक जबाब दिलो, बागेंतल्या रुखां मदेकूच एक रूख आसा, ताच्या फळां विशीं देवान सांगलां, तुमी मरणाक सांपडना जावंक त्या रुखाचें फळ कांय नाकात, न्हय म्हूण ताका हात पर्यान लाय नाकात. तेन्ना सोरपान बायलेक जबाब दिलो, हें खरें न्हय, तुमी मरची नात. ज्या दिसा तुमी तें खाशात त्या दिसा तुमचे दोळे उगडटले आनी वायट बरें ओळखून तुमी आपणा भाशेन जातल्यात म्हूण देव बरो जाणो. म्हणटूच त्या रुखाचें फळ खावंक रुचीक आनी पळोवंक सोबीत आनी जानवाय जोडूंक घेवंक बुलोवपी अशें बायलेक दिसलें देखून तिणें तें फळ काडलें आनी केलें. आपल्या घोवायकूय दिलें आनी ताणें तें केलें. तेन्ना ताचे दोगांयचेय दोळे उक्ते जाले आनी आपूण विंगली आसात म्हूण तांकां गमलें. त्या पासत तांणी अंजिराच्या झाडाची पानां शिंवलीं आनी बेंडाक बांदूंक पेंगटाव रुमाल केले. सांजेचें शितळ वारें मारतना सर्वेस्पर देव बागेंत भोंवतालो तेन्ना तांणी ताचो ताळो आयकलो आनी बागेंतल्या झाडांनी दादलो आनी ताची बायल सर्वेस्परा देवाची नोदरे मुखावेली लिपली. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. गुन्यांवाचें बोगसणें जोर मेळ्ळें, मनीस कितलो बागी. सगलीं म्हणुया, गुन्यांवाचें बोगसणें जोर मेळ्ळें, मनीस कितलो बागी. गुन्यांवाचें बोगसणें जोर मेळ्ळें, पातकाचें खोत जोर धुवन काडलें, मनीस कितलो बागी. सर्वेस्परा मुखार जोर कोणाक गुन्यांवक ना, कोणाच्या मनान जोर आडकां नाडकां नात, तो मनीस कितलो बागी. जबाब, गुन्यांवाचें बोगसणें जोर मेळ्ळें, मनीस कितलो बागी. पूण हांवें तुजे मुखार म्हजो गुन्यांव ओळखून घेतलो, म्हजे पातक हांवें लिपून दवरले ना. हांवें म्हणलें, सर्वेस्परा मुखार म्हजो गुन्यांव ओळखून घेतलो आनी तुवें म्हजें पातक बोगशिलें. जबाब, गुन्यांवाचें बोगसणें जोर मेळ्ळें, मनीस कितलो बागी. देखून भोगतेवून मनशांनी आकांताच्या वेळार तुका प्रार्थना करचें
बुड्डेचे उदकान कितली उंच सोडून ती ताका लागची नात जबाब गुन्यांवाचे बोगसोणे जोर मेळ्ळे मनीस कितलो बागी तुज्या गोपान हांव लिपून रावतां आकांताच्या वेळार तूं म्हाका राखून दवरताय सोभोवती सुटकेचे उल्हास तूं म्हाका आयकूंक दिताय जबाब गुन्यांवाचे बोगसोणे जोर मेळ्ळे मनीस कितलो बागी उद्गाराक सगळीं उबी रावया उद्गाराक सगळीं उबी रावया Soy, 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 soy. Soy spora, soy, 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 soy. Soy spora, soy, soy. Soy, soy, soy spora, soy, soy. Kuri babor, kushi sogli. Sore kota, raudeo ami. Sobi, sobe spora, soy, 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 soy. Sobe spora, soy, 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 soy. Sobe spora, soy, 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 soy. Sobe spora, soy, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान जेजूचो आवय बापूय वर्साच्या वर्सा पास्कांचे परबेक जेरुजाल्याक वेतालो आनी तो 12 वर्सांचो जालो तेन्ना ती परबेक सदांचे भाशेन जेरुजाल्याक गेली आनी परबेचे दीस सोल्ल्या उपरांत परतून येताली तेन्ना आवय बापायंक कोडो नासतना भुरगो जेजू जेरुजाल्यांत फाटीं रावलो पूण तो वाटेच्या सांगात्यां बरोबर आसतलो म्हूण समजून ती एका दिसाची वाट चलून आयली आनी सोयऱ्यां दायऱ्या आनी ओळखीच्या लोकां मदें तांणी ताका सोदलो तो मेळो ना जातूच ताका सोदीत सोदीत ती परतून जेरुजाल्याक गेली आनी 3 दिसां उपरांत शास्त्र्यां मदें बसून तांचें आयकून आनी तांकां विचार करून आसलो तो तांकां मेळ्ळो ताचें आयकताले तांकां सोमेस्तांक ताच्या गिन्यानाचें आनी ताच्या जबाबांचें मोठें अजाप दिसलें ताका थंय पडून ती अजाप जाली आनी ताच्या आवयन ताका म्हणलें पुता तुवें आमकां अशें कित्याक म्हूण केलाय पडे कोणती उस्के काडून तुजो बापूय आनी हांव तुका सोदूंक भोंवल्याव आनी ताणें तांकां म्हणलें तुमी कित्याक म्हूण म्हाका सोदताल्यात तर म्हज्या बापाच्या घरांत हांवें आसूंक जाय म्हूण तुमी नोकळो आसल्यात पूण तो उलयलो तें तांकां समजलें ना आनी तांचे बरोबर तो नाजारेताक गेलो आनी तांकां खालती रावलो ताची आवय हें सगळें आपल्या काळजांत सांबाळून दवरताली आनी जेजू जाणवायेन पिरायेन आनी कुरपेन देवा आनी मनशां मुखार वाडत वेतालो जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने मोगाच्या बाबा म्हणिलो फ्रँकलिन रूझवेल्ट अमेरिकाचो राष्ट्रपती जायते पावटी तो ताच्या जिवितांत ऑफिसांत भितर सरता आसतना ताचें ऑफिस आसलें आनी ऑफिसांत भितर सरचे आदीं सगळो स्टाफ ताचे मदें आसलो आनी मागीर तो आपणाच्या रुमांत कुडांत वेतालो सदांच आस्त्या तोंडान तो भितर सरतालो सगल्यांक गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग म्हणटालो एका दिसा एक वावराडी जो ताच्या ऑफिसांत वावर करतालो तांणी ताचे लागीं विचारलें सर आमी पळयत हांव सदां तूं भितर सरता आसतना आस्त्या तोंडान भितर सरता भायर सरता आसतना सगल्यांक तूं
मान बागायता पडयता दोळ्यांनी आनी हे भाशेन तूं सदांच खुशाल आसता वर्शी आख्खो देश तुज्या भुजांचेर आसा आख्खो देश आनी तूं 3 पावटी 4 पावटी तुका विंचून काडला पूण सदांच तूं आस्त्या तोंडान आसता हें कित्याक आनी त्या वेळार भगवमनिदो ताणें असो जबाब दिलो पडे आयज तर हांव खुशाल आसां आयज तर हांव म्हजें आस्तें तोंड तुमकां दाखयतां एका कारणाक लागून हांव सकाळीं उठतां घरांतलो उठल्या उपरांत तोंड धुतां कॉफी पितां च्या पितां सगळें ब्रेकफास्ट घेतां आनी कोण तयार करता म्हजी बायल सिर्विदोरां आसात पूण म्हजी बायल हांव ब्रेकफास्ट घेता आसतना ती बसता म्हजे लागीं उलयता आनी मागीर हांव ब्रेकफास्ट घेतल्या उपरांत मागीर रुमांत वेता हांव न्हेसता आसतना ती म्हजो टाय घालता सूट घालता म्हजे मोच्यांचे लेसी पासून बांदता बांदी नाका म्हटल्यार पासून आपूण बांदूंक सोदता आनी मागीर सगळें न्हेसल्या उपरांत सगळें हांव तयार जाल्या उपरांत दारा मुखार म्हजीं भुरगीं आसतात भायर सरच्या आदीं म्हजी बायल आसता आनी बायल म्हाका मागीर सांगता डार्लिंग बरे भाशेन वच काम करता आसतना आस्त्या तोंडान वावर कर आस्त्या तोंडान हांव जाणा तुका जाय तें सोंसूंक पडटा पूण तूं दाखय नाका देसा पासत तुका सोंसचें पडटा पूण ओगोच राव दाखय नाका आस्त्या तोंडान भितर सर आस्त्या तोंडान भायर सर आनी हांव मागीर ती मागीर म्हाका बेज दिता किस दिता वेंग मारता भुरगीं म्हाका वेंग मारतात आनी हांव भायर सरतां आनी ते पासत भितर सरता आसतना हांव पयलो तुमकां गूड मॉर्निंग म्हणटा आस्त्या तोंडान भितर सरता भायर सरता आसतना सांजेच्या वेळार तुमकां हांव मान दितां भितर भायर सरता घरा पावल्या उपरांत म्हजी बायल म्हाका रावता भितर घेता बसयता मोचे काडटा मोचे आपूण काडटा मागीर चाव दिता म्हाका मागीर रातच्या वेळार जेवणाच्या वेळार आमी बरोबर जेवता पूण जेवण हांव काडूंक वेता कुजनांत हांव काडूंक वेता जेवण हांव काडटा मेजार दवरतां आनी आमी बरोबर जेवतात आनी ते पासत हांव सदांच आस्त्या तोंडान आसतां कित्याक हांव आसता जाल्यार म्हजी बायल आनी म्हजी भुरगीं खाराण मोगाच्या भगवमनिदो काय बरो घोराबो काय बरें वातावरण ह्या घराब्यांत काय बरो संदेश ह्या घराब्याचो दूख आसचें ना आसतलें टावंट्यो आसचें ना आसतलें पूण दाखयता सदांच खुशाल हो घोराबो आनी ते पासत भगवमनिदो जेन्ना आयज हो विश्व आमी विंचून काडला आमच्या घराब्यांत नवसरणी गरजेची नवें मन नवी दिशा आमच्या घराब्यांत येवंक जाय माय पाय भुरग्यां मोदें आयज पयल्या वाचपांनी काय बरीं वाचपां विंचून काडल्यांत आयच्या दिसा पयल्या वाचपांत भगवमनिदो हरशीं उफराटीं पयलें वाचप उफराटेंच आसा आदां एवेक देवान काय बरी भाशेन रोचलीं आनी ताका सांगलें पळय एकाच झाडाचें फळ खायनाकात पूण भगवमनिदो ह्या घोव बायलांनी आयकूंक ना आदां एवेन आयकूंक ना आपूण देव जातली म्हूण ती सजमल्लीं दुबावना देंवचारान तांकां ताळणेंत घातलेलीं एकामेकाक भगवमनिदो गुन्यांवकार करूंक लागलीं फळ खाल्ल्या उपरांत आदां म्हणटा एवेन म्हाका दिला एव म्हणटा देंवचारान म्हाका दिला आनी ते पासत एकामेकाचेर गुन्यांव घालतालीं आनी तेन्ना तांकां गमलें की तीं विंगडीं आसात हरशीं कांयच खबर नासली तांकां पातो करचे आदीं विंगडीं आसात म्हूण पासून तांकां गमलेलें ना पूण पातो कादारलें विंगडीं आसात म्हूण गमलें ताचें जिवीतूच त्या दिसांतान विंगडें आंगोसरां घालतालीं जायन पूण जिवीतूच विंगडें तेन्नातान पातोक भितर सरलें परतेंच जिवीत पयल्या घराब्याचें आदां एवेचें
दुसऱ्या वाचपान शिवर्तमानांत भगम न्हिदो सायबीण माय जुजे जेजू काय बरो गराबो आनी सांगता पवित्र पुस्तक सांगता की ती पोरबेक वेताली सदांचेच भाशेन सो वर्साच्या वर्सा ते डिसिप्लीन सांबाळटाली शीच सांबाळटाली पोरबेक वचून सदांचेच भाशेन आनी हे भाशेन सदांचेच भाशेन देवाचे कायदे देवाचे शिस्त देवाचे मोन पवित्र सभेचे कायदे बरी भाशेन पाडून ही देवाक नमस्कार करताली काय बरी भाशेन भगमिदो जेन्ना जेजू रावलो थंयसर देव मंदिरांत दोगांय एकामेकाक गुन्यांवकार करिनात तूं खूंय आहलोलो चोवपाकू मुजे गात्तो अशें म्हणूंक ना सायबीण माय ओ जुजेनूय म्हणूंक ना तुंय चोवपा न्हू तूं दादलो न्हू सायबीण मायन म्हणूंक ना ओ जुजेन म्हणूंक ना सायबीण मायक तूं बायल जावन भुरग्यांची नदर घालपाक हांव कितें मुजेर घालता आतां जुजेन म्हणूंक ना दोगांय भगम न्हिदो मानून घेतात आनी सायबीण माय काय बरे भाशेन म्हणटा पळय पडे तुका तुजो हुस्को काडून तुजो पांय आनी हांव सोदूंक भोंवल्या सायबीण माय म्हणूंक ना हांवच तुका सोदताली हांवूच तुका सोदताली म्हणूंक ना तुजो पांय आनी हांव काय बरे भाशेन तांचे मोदे आनी जेजू मागीर जाणवायेन पिरायेन देवाच्या मोगान वाडत गेलो आनी तो खालतो रावलो देव जावन मनीस जावन जेजू खालतो रावलो सायबीण मायक आनी जुजेक काय बरो गराबो बाबा न्हिदो खरेंच भाग्यून जुजे वाजाचोय गराबो असलोच जशें आमी सुरवातेक सांगलां सदांच ताच्या गराब्यांत मागणें तेर्स देवाचें उतर शिस्त सांतांचें जिविताचें वाचप आसतालेंच सांज जुजे वाज पासून ल्हान आसतना भुरग्यांक एकठांय करून तेर्स करतालो तांकां मिस्तेर शिकयतालो दोतोन शिकयतालो भुरगो आसतना काय बरो गराबो बाबा न्हिदो जायते आमच्यान शिकूंक जाता हो आमचो गोंयचो पूत गोंयचे भुमींतलो आमचे भाशेन मासा रोगताचो गोंयचें रगत ताका आसा पूण सदांच देवाच्या मोना प्रमाणे जेजूच्या कायद्या प्रमाणे जियेलो कित्याक ताच्या मायन पायन ताका बरे भाशेन वाडयलो ताचें वातावरण शेजाऱ्या सोवें सगळ्या सोवें बरे भाशेन ती भोंवताली सगळीं ताची माय पाय आनी तो पासून आनी हेर भावणां पासून जुजे वाजाची मोगाच्या भगम न्हिदो जेन्ना ह्या नोवेनांत आमी वांटो घेता आयज जेजू आमचे लागीं एकूच मागता आमचे घोराबे बरे जावंक आमचे घोराबे कितें भाशेन शिस्तीन वाडलेले आयज घराब्यान शिस्त थोड्यांच्या घराब्यान शिस्त आसा थोड्यांच्या जायत्याच्या घराब्यान शिस्त ना डिसिप्लीन ना आनी थोडे फावटी आमचीं भुरगीं आयकोनात शिस्त आसा माय पाय मोदें पूण भुरगीं आयकोनात भुरगीं रोखडेंच बोट दाखयता पळय तो तेगे माय कांयच म्हणिना ताका आनी तूं म्हाका कितें म्हणटा तूं म्हाका सदांच तापयता तेची माय केन्नाच ताका कांयच म्हणिना अशेंय भुरगीं आमकां पोरार्थून दितात आनी कित्याक बाबा हें ल्हान आसतना शिकोवंक जाय भुरग्यांक ल्हान आसतना ल्हानूच आसतना हें डिसिप्लीन आसूंक जाय ल्हान आसतना वाडल्या उपरांत तुका 4 वर्सांचो भुरगो आसतना पासून बाबा न्हिदो जायना पूण ल्हान आसतना शिकोवंक जाय आयच्या काळार आदले दीस गेले काल म्हाका कोण सांगतालो एक 4 वर्सांचो भुरगो खंय फाटल्यान बसलो मायच्या बरोबर आनी तो म्हजो फ्रेंड मोटर चलयता आसतना तो भुरगो आतां 4 वर्सां आजून ताका जावंक ना इंग्लीश भाशेन म्हणटा अरे वाय यू आर ड्रायवींग कार सो फास्ट 4 वर्सां पासून जावंक ना हांव आयकूनच जाप जालो आनी त्या भुरग्याक हांव वडकोता वाय यू आर ड्रायवींग सो फास्ट अशें म्हणटा खंय म्हज्या इश्टाक आनी मागीर खंय बाबा न्हिदो देंवता आसतना ताणें म्हटलें खंय हाणें म्हटलें बाय बाय बाबा सी डोंट ड्रायव टू फास्ट पळय सगळें जाणा घोडये ताच्या मायन पायन ताका शिकयलां डोंट ड्रायव फास्ट घोवाक म्हणटाली आसली सो तो भुरगोय म्हणटा काय बरे भाशेन डिसिप्लीन पळय शिस्त काय बरें ह्या भुरग्या सोवे बाय पासून मानून घेना पूण ताका सांगता डोंट ड्रायव फास्ट कित्याक मायन पायन बाबा न्हिदो ल्हान आसतना ही देख शिकयल्या वो आयकलां आसतलें ताणें वो ताणें पडयलां आसतलें माय आपणाच्या
डॅडीक सांगता बाबा न्ही असले घोराबे आमकां जाय शिस्तीन वाडलेले ल्हान आसतना आनी तेन्नाच घोराबे बरे भाशेन जाता बरी सून आमकां मेळटा बरो पूत आमकां मेळटा बरो नातू आमकां मेळटा अशें तर जायना आमचे मदें सदांच दुसंगां सदांच आमच्या घराब्यांत सदांच केस्तांवां सदांच एकामेका सोबें बरे भाशेन येना फाटीं बाबा न्ही जायतीं वर्सां जालीं एक भुरगो चोरतालो इस्कॉलांत चोरतालो सो हेडमास्टरान ताका आपयलो ताच्या मांयक आपयली मांय आयली आनी मांयन ताका सांगलें हेडमास्टरान मांयक सांगलें पळय तो चोरता इस्कॉलांत मांय काडटा चोरता रे चोरता ठां 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 करून दिलीं 2 थापटां सो हेडमास्टरान सांगलें पळय ताका आतां मारी नाका आतां मारूंक जायना तशें करिनाका पूण घरा वच आनी ताका सांग अशें अशें कोर तशें तशें कोर दुसरें पयस दवर चोरी नाका सांग घरांत सदांच उगडास कोर बरें 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 म्हणूंक लागली मांय बाबा न्हिदो भुरगो कुशाल जावन गेलो इस्कॉल जालें घरा गेलो 8 दिसां उपरांत बाबा न्हिदो मांय ह्या भुरग्याक सांगता बाबा पळय हे थिंग नाल आहा कोणाचो त्या भाटांत हाड ना ती म्हाका चोयतली तूं हाड बाबा न्हिदो भुरगो उबो रावता आनी मामीक सांगता मामी तूं म्हाका इस्कलांत मारता तापयता सगळ्या टिचरां मदें आनी म्हाका सांगता चोरी नाका म्हूण इस्कॉलांत आनी आतां म्हाका सांगता तो नाल चोरून हाड म्हणून पडे बाबा न्हिदो कसलो भुरगो उतरतलो फुडाराक कशे भाशेन हो भुरगो उतरतलो दुबावच ना ह्या भुरग्याक मांय सांगता चोरी नाका म्हूण पूण घरांत सांगता चोर आनी हाड म्हणून आनी ते पासत असलें वातावरण बाबा न्हिदो घरांत आसत जाल्यार घोराबे काबार आनी जायते फावटी आयज काल मांय बाय येता ते आमकां सांगतात फादर मुगे चेड मुगे आयकना मरे 15 वर्स जाल मरे काम करिना मरे 21 वर्स जाल मरे काम करूंक सोदना बोगोर सोर पिता बोगोर सिगरेटी ओडटा कित्याक पिवचो ना कित्याक सिगरेटी ओडचो ना कित्याक ड्रग्स घेवचो ना इस्कॉलांत पासून ड्रग्स येतात आयज इस्कॉलांनी पासून कित्याक असलें वातावरण ल्हान आसतना हें वातावरण ना डिसिप्लीन ना सांज जुजेवाजाच्या घोराबे भाशेन आयज काल बाबा न्हिदो सासूमाय सुनो सदांच झगडटात सगल्याक झगडटात एका वर्सा बाबा न्हिदो घराब्यांत हांव बेजमेंत करून म्हूण गेल्लो पास्कांची घोराब्यान बेजमेंत भितर सरलो हांवें पळयलें एक चेडूं आसा आनी हांव त्या चेडवाक वळखता हांव त्या घरांत पळोवन अजाप जालो आनी तें वाती पेटयता पाद्री भितर सरला म्हूण आजमेत मारूंक बाबा न्हिदो मागणें केल्या उपरांत सगळें जालें आनी हांवें विचारलें आगो तूं हिंग कितें ना फादर हें मुगे न्हवऱ्यागे घोर म्हूण तुका जालें ना आपूण हिंगा रावता पूण तेगे माय आहा न्हू आनी कोण आहा न्हू तेगे भाव आहा न्हू ओय फादर तो आहा पूण तो कांय करूंक सोदिना आनी कोण आसा तेगे न्हवरोय आहा हांगासर पूण हें आंकवार चेडूं ह्या घरांत रावता मांयक आपयली तेन्नाच मांयक आपयली आनी सांगलें मांय मातशें चेडवाक दवरी नाका घरा धाड बरें न्हू ना फादर चोयतें सगलें मुगे कोता चेड आसून कित्याक फायदो ना हांव ओगोच रावलो आनी म्हणटलो कितें ओगोच जाता म्हणून हांव भायर सरलो आनीक 2 वर्सांनी काजाराचो साक्रामेंत जोडलो 6 म्हयन्यां भितर सासूमाय म्हणटा फादर केसोली मुगे सून शी बर न्हू तूं म्हणटा न्हू गे मुगे चेड काय बरें म्हणून म्हाका पळयत म्हणून ना फादर तें तेसो न्हू पळयात बाबा न्हिदो आयज आंकवार आसतना पासून घरांत रावतात काजार जावच्या आदीं आंकवारपणांत चेड्या बरोबर जियेतात हांगासरूच न्हू लंडन चड जालां आयज आनी ते पासत बाबा न्हिदो हें वातावरण हें शिस्त ना आयज घराब्यांनी आनी ते पासत बागेन जुजेवाज ताचो घराबो आयज आमकां फोलेर आनी ते पासत खरेंच बाबा न्हिदो आयज जाता ते भाशेन सायबीणमांच्या जुजीच्या जेजूच्या घराब्या भाशेन आमचे घोराबे जावन डिसिप्लीन शिस्त नवसरणी येवंक सांज जुजेवाजा घोराब्याचे भाशेन जावंक ह्या जेजूच्या मासा रोगतांत सायबीणमांयक फुडें घालून आयज आमकां मागुया उबी रावया
आनी खरेंच आमचे गोराबे पवित्रतायेचे गोराबे नवसरणीचे गोराबे जावंक थोडी मागणी बापाक आयज आमी घालुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी कुटुंबीक मुनियारपणाक सदांच पयलो वयलो जागो दिवंक गरजेक सांपडलेल्या कुटुंबाक फावो तो आदार सहकार दिवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपल्या कारभारीपणाचो वापर सदांच पोरजेच्या फायद्या खातीर करूंक कुटुंबीक जिवीत मजबूत करतले कायदे आनी सवलती निर्माण करूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जायतीं कुटुंबां निराशीपण गैरसमज बेबदिकाय अविस्वाशीपण आनी दुसऱ्या हेर कारणांक लागून दोशी जावचे गंभीर परिस्थितीर पावल्यात. नाजारेताच्या पवित्र कुटुंबाची आनी बागिवोन जुजेवाजाच्या गोराब्याची देख घेवन असल्या कुटुंबांनी नव्यान मोग शांती हुस्को सेवा आनी हेर असली तत्वां निर्माण जावंक बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. हो आयचो नोवेनाचो दीस डायोसिसाच्या विधवांक अनाथ व्हडांक सिनियर्स आनी दुसऱ्या प्रांताच्या लोकांच्या मायग्रंट्स आनी संस्कृतीकारण करच्यांक इनकल्चरेशन्स ह्या वावरा खातीर भेटयला. ह्या वावराचेर बापाचो आशिर्वाद पडूं तो फलाबरी जावचो आनी ह्या वावरांत जबाबदारेन आसात ताचेर आनी हेरा आदाराचेर सुबा देणी वचची म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आयच्या दिसा सियोली आनी पणजे ह्या दोनी वाराडांतले यादनीक तशीं म्हत्वाशीं आनी फिरगोजकार भावा भयणां बराबर आपली रोमारियां घेवन ह्या नोवेनांत भाग घेतात. ताचेर सगल्यांचेर आनी ह्या वाराडाच्या वावरांचेर बापाचो सुबा आशिर्वाद मागतना ह्या मिसांत वांटो घेतल्यांक बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. होय बाप्पा ही आमची मागणी आनी जायती आमच्या मनांत आसात ते पासत हे आमचे सगळे मागणे तूं आयक आनी आयचे दिसा आमचे गोराबे पवित्र गोराब्या सारके बागेन जुजेवाजाच्या गोराब्या सारके आमचे गोंयचे गोराबे जावंक आमकां आदार दी. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. उंड्या सोऱ्याची दानां बापाक भेटयतना आमचे आनी आमचे कुटुंबाचे सूख दूख वावर धंदो स्वप्नां आनी हेर सगळे देवाक भेटोवया आनी गीत गावया जिणे वाटे जिणे की ना. Suka fula gosta kate et samgeren chine vate
सोडून तुगे दोया मोना म्हज्या भवमणीदो हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या लागी पवित्र सभेच्या दारांत सर्वेस्पर मानून घेवं. भोव मोगाड बापा, सांत जुझेवाजाच्या आमच्या गोंयच्या दोर प्रांताच्या आस्काऱ्याच्या मनांक तुका आमी भेटयता त्या देण्यांचेर कोनवडायेन तुजो आशिर्वाद घालून आमकां सर्गीचें जेवण खाण करून दी. नितळ काळजांनी ही देणी भेटोवन आनी हें जेवण खाण घेवन आमच्या दिसा दिसाचें समर्पण तुका एक मोगाचें बलिदान जावं अशें जेजूच्या मरणान आनी जिवंतपणान उगडापो जाल्लो तुजो मोग ओ क्रिस्ती लोकां मदें परगटूंक आमचो तूं प्रयोग कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा सासणेच्या देवा सोर काणी सोर ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जुझेवाज ह्या तुज्या भक्ताचो मानान उगडास करूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवंत जिवीत आमकां आदार धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्यांच्या धोरमान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून आंज बोडव्यान भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. No barazzo sorvespor tu. Sorgani sosar bola tuja vojvova. Un sorgi tuga soy. Sorvespora ce navieta taka soy. Un sorgi tuga soy. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणांची झोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्ताचो गुट पोरगो तुया. Sognan Gesù amico toccata. Ali e casi le pietà. It lets bauti tu vuoi boal Gesù. Ami tu c'è moro orgota. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. हो जिविताचो उंडो ही सर्वणीची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा
आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापाक फिलीप नेरी आमच्या गोवडी बापाक आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरमासो धरून मेल्यान ती आमच्या बाबा भयणींची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेलोल्या सगळ्या सोमेस्तांक आमची मोगाची जी मरून गेल्यान ते वेळार तांचोय उगडास आमी करुया. साहेबा तुजे पोरजोडीत मुखामोड पडूंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची हे वेदी भोंवतण एकठांय जालोल्यांची बापा दया कर. आमची आनी आमच्या सगळ्या गोंयच्या शारांत जे येतल्या दर एका कुटुंबाची साहेबा आत्मीक नवसरणी कर म्हूण आयज आमी मागता. आयच्या दिसाक आपलो वाडदीस समोर ओंपतात, आपलो लग्नाचो दीस पाळटात आनी आयज लग्न जातात. हे नव्या कुटुंबाची साहेबा तुजो आशिर्वाद घाल. जे आमच्या कुटुंबांनी आयज पिडींत आसात, कश्टातात, जावं समुदायांत जावं आमच्या हॉस्पिटलांनी, तांकां साहेबा तुजो पेखुणेचो हात लाय. आनी जांकां भायर आयिल्लीं आसात, जांकां किकोन कोल्लेलीं आसात, तांचे सवे आमी दयेन वागोवंक आमकां सगल्यांक तुजे सारकेले आनी बागेवन जुजे वाजा सारकेले काडीस दी म्हूण मागता. आंकवार मारे देवाचे मायज सांगाती बागेवन धर्मदुतांनी सर्व गाडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासरीच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांणी सांगता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणांत सोर पदवेदार बाप्पा, सोर वंदनांनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक. बरे कुटुंब, बरो समाज, बरो देश. आनी ते पासत खरेंच बरें कुटुंब आमच्या गोंयांत आनी आख्या देशांत संवसारांत मेळून समाज पासून आनी देश पासून एक एक देश आनी एका संवसार बरो जावंक आनीक बरें कुटुंब आमकां मेळूंक जेजून शिकलेल्या मागल्यांतल्यान सांज जेवाजाक फुडें घालून आमी मागुया आनी म्हणुया. आमचे बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आयज आमकां दी आनी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळमेक पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. ओय बाप्पा, सर्व वायटांतली आमकां निवार आनी दया करून ह्या जिवितांत आनी आमच्या जोण घराब्यान शांती आनी सोबोसकाय दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ता चेण्याक आमी बोरमाशां नोतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली तूं वाटाय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या आपोसलांक मुटलाय आनी हे वेळार आल्तारार आसतना आमकां म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवत चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमच्या जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. जेजूची शांती एकामेकाक वांटुया. शांती. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. हो पळय जेजू आसा जो आमकां आयज शांती दिता. शांती जाय जाल्यार आदां येवेन केलां तशें न्हय पूण सायबीन मायन आनीक जेजून केलें ते भाशेन करूंक आनी हे भाशेन पवित्र घोराबे रचून हाडूंक हो जेजू आयज आमकां उलो मारून आमच्या काळजांत येवन बिराड करूंक सोदता. ताका आयकून घेतात ती आमी सगळीं सुभागी. तुजे म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुजे एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
जेजूक आमच्या काळजान घेवचो वेळ पावलो. ताका आमच्या काळजान घेवंक भावार्थान आनी भक्तीन एकूच कुटुंब कशें फुडें सरूया. पवित्र कोमन्याव हातार वो जिबेर घेवंक येता. फुडारी दाखयता ते मांडावळीन कोमन्याव घेवचो म्हूण आमी विनोती करता. दुसऱ्या धर्माची कोण भाव भयणां आसात जाल्यार कोमन्याव घेवचो न्हय म्हूण मागता. ह्या वेळार गीत घेवया, भाव भयणी आमी सगलीं. प्रार्थूया. स्वर्गींच्या बापा, सांज जुजे वाजाक मान दिवन ह्या आयच्या दिसा नोवेनाच्या दिसा संतोसान आमी घेतला त्या पवित्र जेवणा वरवीं तुजें देवीक जिवीत आमची भितर वाडोवन नवें बोड आनी नवी उमेद आमकां दी म्हूण आमी विस्वासान मागता. हे परी तुज्या भक्ताची देख घेवन आमच्या भावां भयणीचे सरवणीचो हुस्को दवरून शुभ वर्तमान परगटूंक दिरान आमी फुडें वचोशें कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मातशें बसूया. बाबा भयणीनो, म्हाका बरें दिसता ह्या आमच्या पाद्री बाबांक तुमच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान हे काळजाचे दिनवासतेंचे उद्गार तांकां पाठोवंक. पयले सुवातेर आयज ह्या नोवेनाच्या मिसार मुखेल आनी प्रवचन करपी यादनीक आमचे मदें आसलेलो फादर एंथनी, ताची वळख करून तुमकां हांवें दिल्ली. ताका आमी कितें भाशेन दिनवासता
बरे भाशेन आनी ताका गूण आसा तो बरे भाशेन इस्कुटावन धाकटे धाकटे एग्जाम्पल दिवन आमकां बरें लागता तें आयकूंक जिविताकूय घेवंक बरो संदेश व्हरता बरी संदेश दिवंक ताणें प्रयत्न केला आनी आमकां तो मेळ्ळा. ताका हांव चड दिनवाशी एका सुत्रान ताणें वय म्हणलें आनी आमचे मदें तो आयलो आपलो मोलादीक वेळ दिलो मीस भेटयलो आमचे पासत आनी ताच्या आसण्यान आमकां दुसरेच भाशेन कितें भोगलें देखून ताका आमी कितेंच भाशेन दिनवासता आनी म्हत्वाचें म्हणल्यार वास्कोचे इगोर्जेंत जायतो वावरा व्हडली इग्रोज ती ताच्या वावराचेर आशिर्वाद मागता आनी ताका बरी भलायकी जावं म्हूण मागता. तेच भाशेन आमचे मदें आयज दोग जाण पाद्री भाव आसलेले फादर जॉर्ज तांची वळख करून दिल्या आनी पाद्री फ्रांसीस डायस आमचे मदें आसले म्हूण आनी तो भावना तांणी आमचे पासत मागला. ह्या सगळ्या पासत तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. इल्लोसो वेळ घेता भावा भयणीनो आमच्यो सदांच्यो कळवण्यो करूंक. नोवेनाच्या दिसांनी जानेराची 15 पर्यंत मिसां हे भाशेन जातलीं. सकाळीं 6 वाजता 7:30 9:15 हे रोमारीचे मीस ही सगळीं मिसां कोंकणी भाशेन आनी सांजे 4 वाजता हेंय रोमारीचे मीस आनी 6 वाजता इंग्लीश भाशेन. आयतार दिसा जानेराचे 15 वेर येता तो आयतार मिसाची मांडावळ मातशी दुसरे भाशेन चड ना मातशी सकाळीं पयले मीस 5 वाजता मागीर 6:15 7:30 9:15 रोमारीचे मीस आनी सांजे 4 वाजता रोमारीचे मीस आनी मागीर दुसरे मीस 6 वाजता इंग्लीश भाशेन. दोबाजीक परबे दिसा 16 वेर सोमार तो मिसाची मांडावळ हे भाशेन आसा सकाळीं 5 6:15 7:30 9:15 आनी दोबाजीक परबेचे मीस 10 वाजता. हे मीस आमचो कार्दियाल साहेब आनी आमचो आर्सेबिस्प फिलीप नेरी कार्दियाल फेरांव आमचे पासत भेटयतले. उपरांत बागेवन जुसेफाजाचे ओरातोरीच्या कुडांत ते आमचें परंपरीक मीस जाता 12 वरांचेर ते पावटी जातलें. आनी मागीर परबे दिसा सांजे 2 मिसां आमी करता ती 4 वाजता कोंकणी भाशेन आनी निमणे परबेचे मीस 5:30 वाजता इंग्लीश भाशेन आनी भोव करून जे कोण कामाक वेतात तांचो उगडास करून ते आमी दवरला. एज आय सेड 16th इज अ मंडे इट्स अ वर्किंग डे. ह्या जाग्याच्यो थोड्योश्यो सवलतींचो इल्लीशी म्हायती तुमकां दिवंक सोदता. तुमी जाणात तें पूण तरी हे फावटी मातशें आमी बंदोबस्त दुसरे भाशेन केला म्हणटच तुमकां कितें चुकोना जावंक हांव बेश्टें तुमचे नदरेक हाडटा. कुमसारां मिसां दिवंक विनंती पेटिशन्स दिवंक वा मागीर आमची देणगी डोनेशन्स आमच्या स्टॉलान कितेंय धर्मीक वस्तू तूं घेवंक सोदताय जाल्यार बरोबर आमचो कॅलेंडर जो तुमी चुकोवंक फावना कित्याक काय म्हणल्यार चालू आसलेल्या परिशदेचेर तो आदारलेलो आसा. मागीर आमचे फर्स्ट एड सेल वॉशरूम्स फेरी पिवपाचें उदक आनी आमच्या पोटाचें पळोवंक मातशें सेंट जोझफ वाज कॅन्टीन ह्यो सगल्यो वस्तू तुमचे सेवेक कित्याक तुमची आमकां पुरबाय कितेंच हांगा फाल्त जाल्लें आमकां नाका सगळें तुमचे पासत. तशेंच बागेवंत जुसेफाजाचे सांतवारीचे छापलेले वर्सावळीचे कॅलेंडर जशें हांव म्हणटालो आतांच ते हांगाय मेळटात आमच्या स्टॉलान तशेंच सांतवारीन त्याय ऑफिसान मेळटात. नोवेनाच्या दिसांनी ते परबे दिसा पर्यंत बागेवंत जुसेफाजाची सांतवार सांकवाळ लोकांक उक्ती आसतली. सांताचे मुर्तीचो उमो घेवंक ओ भेट दिवंक आनी भाशेन सकाळीं 7:30 ते 1 आनी सांजे 3 ते 7. फाल्यांच्या दिसा कोणूय सुरवातीची उतरां वो वाचपां वो भावार्थ्याचें मागणें करूंक सोदता आतां पासून तुमच्यान एमी सातोस तुमचें नांव दिवंक येता. सगलो मनीस आमचेच भाशेन ना. थोड्यांक बाबड्यांक दोळ्यांची विस्त सारकी ना वो कानान सारकें आयकूंक येना वो चलोवंक जायना. दीज आर ऑल आमच्या मनशाच्यो सैमीक वस्तू ह्यो. आतां ज्या आमच्या भावा भयणांक आयकोपाची कठिनाय आसा हियरींग इम्पेरमेंट नोवेनाच्या दिसांनी तांचे खातीर दिसपट्टी 4 वाजता एमीस
4 o'clock in the evening, 4 वाजता मीस, आणि तशेंच दोबाची पुर्बेचे मीस 10 वाजता. ह्या मिसाची समजणी दितले, खुणांनी तांकां मेळटली समजणी मिसाची. The Holy Mass will be interpreted in sign language. असली भावां भयणां पुर्यान आमकां म्हत्वाची. भावां भयणीनो, कोणाकूच आमी भायर ना, जेजू कोणाकूच भायर येना. देखून सोयेक मेळ्ळ्यार तुमी ही खबर असल्या आमच्या भावां भयणांक पावती करची म्हूण हांव तुमचे लागीं विनंती करतां. देव बरें करूं. उबे रावया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आनी सर पदवेदार देव, बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन घोराबे नो सोरूंक तुमकां धाडटा. भाग्यवन जोसेफाचे नोवेनाचे मागणे म्हजे फाटल्यान म्हणचे म्हूण हांव तुमकां विनंती करतां. मोगाळ बापा, तुज्या पुतान आपल्या दोयाळपणाच्या ओजापांनी तुज्या उतराचे बी मनशांच्या काळजांनी वोंपले. ताच्या पावलार पावल धरून तुज्या सेवका भाग्यवन जोसेफाजान पवित्र आत्म्याचे सुडतेन आनी आंकवार मारयेच्या आसऱ्या खाल आपल्या आख्या जिवितान बऱ्यो कन्यो केल्यो. आनी आमी सगल्यांनी तुज्या पुताच्या पावलांनी चलोवंक भाग्यवंतपणाचो मुकूट जोडूंक जाता म्हूण दाखयलें. असल्या विराच्या जिविताचेर तुजो शिक्को मारून पवित्र सोबेन ताका सांत म्हूण मादून घेतलो देखून आमी संतोसता. आनी ताचेच मुजतीन आमकां हो उपकार फावो जावं म्हूण मागता. इल्लोसो वेळ ओगी रावन तुका जाय तें ओ कोणाची गरज तुका आसा तांचे पासत दुसऱ्या पासत माग. हे मागणे आमी करता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. देवाचो आशिर्वाद घेवन आमी घरा वेताना बरी क्रिस्ती तत्वां आपणावून आमची कौटुंबीक जिवीत नव सोरूंक फुडें पावलां मारुया. साताच्या मागण्यांक गीत गावया. जुजे वाजा आमच्या बाबा. आमच्या बाबा विनोद्या तुझी मोसोत पावून साक्षी दिवचे जेसू बापान पोसू उर्बेन बोर आमकां सांगून सुसेवासा आमच्या बाबा तुझे पासून अर्गा मोयमा Bapak Jesu, pavitra Atmya, arga mohima, sasna, sasna. Susevasa, amcha Baba, tuje pason, arga mohima. Bapak Jesu, pavitra Atmya, arga mohima, sasna.